एका वेळार न्ही सरकार कन्नड लोकांचे म्हणजे मोती डोंगर, बिर्ला, मांगरान सगळी कन्नड लोकांची ती घरां आसा तांकां मोडपाचो प्रयत्न करताले। आज सरकार कर्नाटकाक इलेक्शन आसा म्हणून तांकां स्पेशल बशी दिल्या, तांकां उदकाचो बंदोबस्त केला, येवपा वचपाक तांकां फ्री दवरल्या आनी तांकां घाटी घाटी म्हणटाले पळय ते जात ताका भैया, भाभी, मावशी, खाला अशें म्हणून तांकां संबोधीत केले आसा। बरी गजाल आसा की खंय तरी सरकाराक दिसले की ह्या वोटरांची आमकां आज आनी काल गरज आसा अशें म्हणून तांकां आज बरे भशेन तांकां बरो ट्रीट केला ते आमकां एकतर बरें दिसलें। दुसरी गजाल सरकारान दाखोवन दिले की ह्या लोकांचे गोंयानूय वोटिंग आसा आनी त्यांच्या गांवांनूय वोटिंग आसा, म्हणजे डबल वोटिंग आसा। सरकार हेच सरकार पयलीं बोवाळ मारताले की हे लोक दुसऱ्या पार्टीक सपोर्ट करता, त्या पार्टीक कर्नाटकाकूय ते लोक वोटिंग करूंक वयता आनी गोंयानूय तेंचे वोटिंग आज सरकारान स्वता दाखयले, सरकार तेजोच फायदो घेता आनी ताकाच लागून ह्या कन्नड लोकांक तेंच्यांनी बाय बशीन कितें आदरपूर्वक तांकां व्हेल्ले आसा वोटिंग करपाक आनी बरे भशेन संबोधीत केल्ले आसा तांकां बरें दिसलें। सरकार हे अशे बारीक बारीक आपल्या स्वार्थाक लागून जेन्ना अशें काम करता पळय थोड्या लोकांचो फायदो जाता, थोड्या लोकांक नुकसानूय जाता। आमचे मागणे आसा तेंचे जर हांगा डबल जर तेंची नांवां आसा कर्नाटकाक आनी हांगा ती कॅन्सल करची, कायद्या प्रमाणे एकाच जाग्यार खंय तरी वोटिंग घालपाचो रायट आसा आनी तो सरकार जर बरो कायद्याचो कितें हें करता आसतला जाल्यार हे डबल जर तेंचे वोटिंग आसा जाल्यार ते कॅन्सल करचे। आज गेल्ले कितले लोक आसा ते सरकाराक खबर आहा, 60 सीट बसलेले हेचे पॅसेंजर बसलेले तसल्यो बशी धाडलेल्यो आसा सगळ्या कडसून। गोंयभर गेले, वास्को गेल्या, म्हापसा गेल्या, त्यान भायर मडगांवां गेल्या, सगळ्या कडसून जे लोक कन्नडाक आसा विचारून भायर काडून तांकां धाडलेले आसा। पुलीस होमगार्डय गेल्या पण पुलिसाचे सरकाराचे कितें आसा खबर आसा, सध्या सरकार असो आहा की हे होमगार्ड पळय आसा ह्या होमगार्डाक ते खरे म्हटल्यार होमगार्ड आसा ते आमचे व्हॉलिंटियर आसा पुलिसांचे, तांकां लागून आमी केन्नाय विचारूंक जर गेले जायत बिजीक जाल्यार तांकां ते व्हॉलिंटियर तांकां आमी पयशे कट करूंक शकना, तांकां पेन्शन दिवंक शकना, तांकां बाकीचे ट्रीट आमी दिवंक शकना। पण आमचे हांगासर मेडिकलाचे कितें आसा तांकां हांगा दोतोर येता ते तांकां आमी मातशें हें दिता म्हणून। पण आज सरकार हांकां होमगार्डांक सुद्दां थंय धाडले म्हणजे तुमी पळया सरकार कितलो खुर्चेक लागून सामको हे जाल्लो आसा, आबूज जाला आनी इतले प्रामाणीक जेन्ना वोटिंगेक लागून करता त्याच प्रमाणे लोकांचे काम करपाचे हे आमचे रिक्वेस्ट। सरकार कोणाच्या दारी आसा, आता सध्या वोटरांच्या दारी, मागीर कोणाच्याच दारी ना ते, सध्या वोटरांच्या दारी, सध्या ते वोटरांच्या दारी घरोघरी म्हणटा पळय न्हू तसले करतात आनी आज ते सरकाराचे लोकांच्या दारी आहा, फाल्यां ते कोणाच्याच दारी आसचे ना, कोणाकूच दिश्टी पडचे ना। क्रिमिनल लॉ ड्युएल वोटिंग कर्नाटकान अशें कितले वोटिंग आहा पळय आयडेंटिफाय करपाचे म्हटल्यार लास्ट टायमार आमी न्ही सगळे सरकाराक सांगलेले की अशा रितीनी डबल वोटिंग जाता, हेच लोक बोवाळ मारताले, हे सरकार जेचे आसा तेच लोक बोवाळ मारताले हेंची डबल हे वोटिंग आहा म्हणून, ताका लागून ती बसती हांगा मोती डोंगर बिंगर सगळे काडपाक बिडपाक म्हणून केशी बिशी घातलेले आहा, हे लोक डबल गेम करतात म्हणून। आज सरकारूच तो खेळ खेळटा आनी कितें उरला। आर्जीन सुद्धा बोवाळ घातलेलो की घाटी म्हणून तुका दिसता पळय हांव ताका लागून हांव तेजे एका म्हाका काय उलोवपाची इच्छा ना, पण हांवें कितें म्हटलां जे लोक आज तांकां संबोधीत करताले घाटी तांकां आज आदरान भैया, भाभी, मावशी, खाला अशें म्हणून तांकां बशींनी बसयतात आनी अशें हें करतात। थँक्यू।